काँग्रेसचे जे अध्यक्ष आसात गिरीश चोडणकर आणि एक अवॉइडाबल एक स्टेटमेंट केल्लो. आता सध्या कशें आसा की ऑपोजिशन पार्टीज गोंयांत ज्यो आसा त्यो सगळ्यो इतल्यो फ्रस्ट्रेट जाल्ल्यो आसा. ज्या तरेन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी 12 वर्सां फाटली जो विकास ह्या देशान केल्लो आसा आणि तांच्या ह्या विजनाच्या हातूंतल्यान गोंयांक इतले बेनिफीट जाल्ले आसा, गोंयांत इतलो विकास जाल्लो आसा आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान फ्रस्ट्रेट जावन जे गोंयकारांनी फाटले 3 फावटी भारतीय जनता पक्षाक प्रेम जे दिल्लें आसा त्या हातूंतल्यान ऑपोजिशन हे गोंयांत ना हे आज दिसून येता. आणि त्याच हातूंतल्यान खंय तरी आपली राजकीय एक्झिस्टन्स जे आसा ते खंय तरी साबूत दवरपाक लागून आज गिरीश चोडणकर सारखे जे ऑपोजिशन पार्टीचे अध्यक्ष आसात ते खंयच्या खंय बरळतात. आणि पयर ताणें एक स्टेटमेंट केलं की भारतीय जनता पक्षान खंय सालसेटीन एक सेक्युलर पक्ष ताका खंय 100 कोटी रुपये दिल्या. हांव फक्त इतलेंच जाणपाक सोदता गिरीश चोडणकराक की फाटली इतली वर्सां 2018 ते 2022 पर्यंत गिरीश चोडणकर हो काँग्रेसचो अध्यक्ष म्हणून डिक्लेअर केल्लो तांच्या पक्षान, तेन्ना जितले तांचे ऑफिस बेरर्स आशिल्ले आणि आज सुद्धा जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाला ताच्या नंतर कितलेशेच ऑफिस बेरर्स स्वता तांचो जो फाटलो अध्यक्ष आशिल्लो फॉर्मर प्रेसिडेंट आशिल्लो तो सुद्धा खंय तरी सायडलायन जाल्लो आसा. तांचे कितलेशेच ऑफिस बेरर आज रिजायन जावन सायडीक बशिल्ले आसा. हे कित्याक लागून म्हणल्यार एक अध्यक्ष जालो की पार्टी मजबूत करपाक लागून अध्यक्ष जाता. हांगा हे उलटे जाल्लें आसा. जेन्ना कोण अध्यक्ष जाता त्या पार्टीच्या ऑफिस बेरर रिजायन करून सायडीक बसता. 2018 ते 2022 पर्यंत गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना कितली डिफेक्शन जाली आणि ती कित्याक जाली हे ताणें उत्तर दिवचें. म्हळ्यार हेजो अर्थ असो जेन्ना जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाता तेन्ना काँग्रेस पार्टी ही वीक जाता. आणि ह्या हातूंतल्यान हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष जाता तेन्ना काँग्रेस पार्टीन कितें बरें केल्लें आसा ऑपोजिशनाचें. आज त्या ऑपोजिशनाक लागून सगळ्याक ऑपोजिशन अलायन्स करपाक भोंवता. आज खंयचीच पार्टी तांच्या वांगडा येवपाक तयार ना. हे कित्याक लागून स्वता काँग्रेस पक्ष हांवें फाटले प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणिल्लें की काँग्रेस पक्षाचें सध्या अस्तित्वूच काबार जायत चल्लां आणि काँग्रेस पक्ष ही एक रिजनल पार्टी जावन बसतली. आणि म्हाका दिसता हे खऱ्या अर्थान गिरीश चोडणकर हांच्या नेतृत्वा सुद्दां जातलें अशें म्हाका अपेक्षा आसा. आता अनेक मुद्दो असो आसा की गिरीश चोडणकराचें नेतृत्व इतलें खंबीर आसत अशें काँग्रेसीक दिसता आसत जाल्यार इतले ऑफिस बेरर तांचे रिजायन कित्याक केलें हाचें उत्तर काँग्रेसीन दिवचें आनी गिरीश चोडणकरान दिवचें. ताच्या नंतर 2022 जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष पदावेल्यान रिजायन जालो म्हळ्यार ते ताच्या पयलीं सुद्दां खूब फावटी ताणें आपूण मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. ताच्याच लिडरशीप अंडर काँग्रेस सरकार इतल्या फावटी सकयल पडलां. मागीर ताची लिडरशीप कितली इफेक्टीव आसा हे काँग्रेस सरकारान सांगचें, काँग्रेस पार्टीन सांगचें आणि ताणें स्वता सांगचें. म्हाजो म्हणपाचो हेतू इतलोच आसा की भारतीय जनता पक्षाचेर एक बोट दाखयता तेन्ना बाकीची 4 बोटां ही आपल्याचेर आसता हें ताणें समजून घेवचें. हांगा भारतीय जनता पक्ष हो 14 कोटी कार्यकर्त्यांचो पक्ष आणि कार्यकर्त्यांतल्यान अध्यक्ष आणि बाकी सगळे ऑफिस बेरर्स हे हांगा नेमणूक केली वता. आज जर आमी पळयता की खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन इलेक्शन ना म्हणून हांगा कोणाक तरी अध्यक्ष केला आसत काय हो एक क्वेश्चन मार्क जाता. आज आमी जेन्ना भायल्या स्टेटीन इलेक्शन नासता तेन्ना हांगा अध्यक्ष जाता आणि जेन्ना भायल्या स्टेटीन इलेक्शन जाता तेन्ना हांगचो अध्यक्ष थंय वता. हें अशें आसा काय काँग्रेस पक्षाचें खंय तरी रिहॅबिलिटेशन मेथड जें आसा ते काँग्रेस पक्ष हांगा करता काय हाचेर विचार करचो पडटलो. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचेर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना एक याद दवरपाक जाय की भारतीय जनता पक्ष हो 14 कोटी लोकांचो पक्ष आसा, कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा. गोंयांत भारतीय जनता पक्ष हो 4 लाख कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा, 4 लाख मेंबरशीप आमची आसा. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान
जेन्ना तुम्ही खंयच्याय पक्षाचेर अशें खंयच्या खंय स्टेटमेंट करता तेन्ना तुम्ही त्या 4 लाख लोकांचो अपमान करता अशें म्हाका दिसता. हांव एक सांगता, डिफेक्टर फुटले कित्याक फुटले? आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे विजन, हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें काम हें इतलें बरें जातालें की प्रत्येक पूर्ण गोंय हें हाजो एक विकास जावचो हें सगळ्यांच्या मनान आसता. आतां हो जो विशय आसा तो तुमी तांकां विचारचो पडटलो. म्हाका दिसता एक पार्टीचें धोरण, एक आमकां एक संघान आमकां एक पद्दत शिकयता, आमी बिगडलो तुमी बिगडना. बिगडलो म्हणल्यार बिगडलो न्ही, आमी बिघडलो तुमी बिगडना. पूण पूण आमचे कडेन जाता तेन्ना आमी घडयता. भारतीय जनता पक्ष असो पक्ष आसा जो ज्या तरेन रो हितून येता तांकां बरें पॉलिश करून घडयता. आज आमचे बरे बरे कार्यकर्ते त्या हितून वयतले.